काणयेचें नांव नितीचें फर्माण. कथाकार लवी गंजीमठा. वाचन लवी गंजीमठा. नितीचें फर्माण. सकाळीं नोस्तो दिवंक वेताना पूत बिर्ला दिसाना म्हूण शेजारच्या इज्जान खबर दिल्ल्या तेवशेन अब्बूची मोत थिऱ्यार नातिल्ली. पतीन सुरमाच्या पांयांची शस्त्रक्रिया जाल्ल्यान अब्बू तिचे सोबे आस्पत्रेंत आसुल्लो. मोते विकल पुताक पळोवन घेवचें दाराळ मोन आपल्याच हेर भुरग्यांक धन कोणाकच नातलेल्यान ताका घरा भितर विचार करून जेवणा खाणाच्या वेवस्थेक शेजारा ल्हान हॉटेल चलोवच्या इज्जा लागीं उपकार मागुल्लो अब्बून. इज्जान खबर कळयतच आपलो जावय साधूक फोन करून बिर्लाची खबर ताणें कळयली. साधू बिर्लाच्या सोद्देर लागुल्लो तरी अब्बूक वेळ उतराल्ल्या बरीच भिरांत सोडोवंक लागली. कोणा लागीं विचारल्यारय पुताची खबर नातिल्ली. दनपार जाता आसतना शेजारचो आर्बा मोबायल घेवन आस्पत्रेक धांवून आयलो. बिर्लान पयस जाला म्हणल्यार भिरांतेन कान शिरोवन गेल्ल्या अब्बूची पतीन सुरमाक आनीक बेस्टावचें नाका म्हूण आर्बाक बगलें. तशें तो तुर्तान तुजे लागीं इल्लें उलोवंक आसा, हांगा ये अशें म्हणून अब्बूच्या हाताक धरून वार्डांत थावन भायर वडीत व्हरून गेलो. सुरमाक तांच्या फाटल्यान धांवचें मन जालें तरी तिच्यान जालें ना. पळय, आर्बान मोबायल अब्बूच्या दोळ्या मुखार धरलें. मुखलें दृश्य पळोवंक जायनाशें तो सरशी नासलेल्या बांकार कोसलोन बसलो. भियेल्ल्या आर्बान अब्बूक एक तांबलेर उदक दिवन सनीन केलो. ही व्हिडियो कोणें काडली? तुका खंय थावन मेळ्ळी? अब्बूच्या ताळ्यान थावन आवाज सुटनातलो. गांवार सर्वांक पावल्या. विरारायन आर्बान जबाब दिली. तर आतां? खामच्या ताळ्यान अब्बून सवाल केलें. पूण आर्बा लागीं जबाब नातिल्ली. ताणें फकत हात उदारे केले. बिर्ला खंय आसा म्हूण कांय खबर आसा? ते विशीं कांय खबर ना. पूण एक एकलो एक एक नमुन्यार उलयतात. खंयच्याय कितवे एक फावटी घरा येवचें बरें म्हूण म्हाका भोगता. आस्पत्रेंत रावंक हांवें म्हज्या आवयक सांगलां. ती आत्तांच येतली. ती आयली म्हणटच आमी हांगा थावन सुटया. खबर पावून हांगासर कांय गोंदळ जायत तर बेश्टेच मरया तुवेचो विचार. आर्बान तोंड धांपी जायतर सारू येवन थंय पावलीच. पूण आर्बा, तुज्या आवयक हो विशय कळीत आसा गी? कित्याक विचारलें म्हणल्यार ती कांय हे विशीं सुरमाक सांगीत तर फजींत जायत. तिका येदोळ ही खबर नातलेल्यानच हांवें तिका सांगा आपोवन हाडली. तूं घरावेचे विशीं एक खबर तांचे लागीं सांगून तुर्तान गेटी लागीं ये. हांव थंयसर तुका राखतां. कितेंय आनवार घडच्या पयलें आमी एक फावटी घरा पावया. आर्बा धांवलोच. अब्बू आपल्या पतीनेक सांगून मेटान देवा जैतर साधूचे फोन आयलें. विशय तोच आर्बान सांगलोच आसुल्लो. अब्बू आनी आर्बा घरच्या गेटी लागीं पावा जैतर साधूय पावलो आनी पटापट पुलीस. अब्बू निसहायक आनी निस्तेज जाल्लो. पुलिसांनी हातांक खडो शिरकायिल्ल्या बिर्लाक जिपार थावन सकयल दवयलो. ताचें मुस्कार फुटुल्लें. तरी तो बापायक पळोवन हांसतना अब्बूचें काळीज पुता वयल्या बिरमोतेन तोंडांतल्यान भायर येताशें भोगलें. पुलिसांनी बिर्लाक तेणें हेणें म्हूण भोंवडायलो. जाग्याचें हजर करून FIR दाखल केलें. पाटला उपरांत आयिल्ल्या फलाण्या संघटनाच्या शेंडीगरांनी आपले शेले बिजोवन नारो घालूंक सुरवातानाच पुलिसांनी तांकां चेतावणी दिवन तोंड धांपयलें. कांय 2-3 वरांचो वेळ बिर्लाक भोंवडावन अब्बूच्या एकाय उतराक कान दिनासतना तूं कोर्टांत सांग अशें म्हणून पुलीस बिर्लाक घेवन चल्ले. घराचीं फाटलीं मुखलीं दोनूय बागलां भायल्यान भीक घालून बिर्लाक घरा भितर विचार केल्लें आसता. इज्जान रातचें जेवण हाडून दितना घरा भितर आसलेल्या बिर्लाक फाटल्या बागलाचें भीक फोडून भायर हाडिल्लें कोणें? फोटो काडटा म्हणल्यार कितेंय करूंक तयार आसच्यान येणारी बिर्लाक त्या नमुन्यार पिंतरावन व्हिडियो काडिल्ली कोणें? शेजारच्यांक सयत खबर कळीत जायनासतना बिर्लाक पुलिसाच्या हातीं उपसिल्लो कोणें? अब्बूच्या ह्या सवालांक आयकोनचें कानच नातलें. आख्खो दीस अब्बून उदकां पडलें ना. रात जातच इज्जा अब्बूक एका ताटान शीत आनी नुस्तें हाडून आयलो. आपूण उपरांत जेवता अशें सांगून अब्बून इज्जाक धाडलो. इज्जा गेल्लोसो अब्बू माथ्यार सयत न्हांवन आयलो तरी
आपणाच्या संततीचेर भेजिल्लें हें पाताक धुवन वेचेंगी म्हूण चिंतून ताका दूख उमाळोन आयलें. जेवण तशेंच धांपून दवरून दिवे पालवून न्हिदलो अब्बू. मोतीच्या आनी कुडीच्या पुरासानेन ताका तशीच न्हीद पडली. त्या न्हिदेंत भिरांकूळ सोपान ताणें देखलें. तो पेंटेतावन घरा फाटीं येताना कुडीन गायच्या वासरा बरी दिसची, पूण उलोवंक सकची एक जिवी हाका पळयल्ल्यानच आबा आबा म्हूण उलो मरीत धांवून आयली. आनी कितें ती जिवी हाका लागीं पावता म्हणटना अब्बूक एकाचसाने जाग जाली. तें सोपान म्हूण ताका गमलें तरी भिरांत पयस सरली ना. तो ताळो, तो आवाज आजून आयकता तशें ताका भोगलें. उठोन वचून एक तांबलेर उदक पियेलो. ना, आजून आवाज तो सोस आयकता. ताणें दिवे जळयले. आतां ताका पुर्ती जाग जाल्ली. तो आवाज गोट्यान तावन येता तें समजल्ल्यानच तो हातीन टॉर्च घेवन गोट्या लागीं धांवलो. टॉर्चाच्या उजवाडांत उजवळचे 2 दोळे ताका दिसले. आशिल्लें धैर्य एकठांय करून बारकायेन पळयतना एक चिट्टो खुंट्याक बांदिल्ल्या वासराच्या गोमट्याक उमकळटालो. वासराक जुवान दोरयेन बांदून घाल्लेल्यान गोमट्याचो पास तुटोवन वासराक व्होवूंक चिट्टो उरडावतालो तर वासरू जिवाच्या आकलासान बोबाडतालें. अब्बू कितेंच करच्या स्थितीर नातल्लो. तक्षण ताच्या मोतीक कितेंगी झळकाल्ल्यान ताणें तुर्तान भितर धांवून येवन आपले मोबायल घेतले आनी सकाळीं आयिल्ल्या शेंडीगारां पैकी एकल्याक संपर्क केलो. सुरवेर ताणें संपर्क तुटयलो तरी ताणें आपणाचे आपोवणे स्विकार करता पर्यंत अब्बून सोडलें ना. 4-5 फावटी संपर्क करतना निमाणें ताणें आपोवणें स्विकार केलें. हेर आतां कितें तुजें अशें देखणो घालो. गोट्यान चिट्टो रिगला. वासराक ग्रास येता. कोण पुनी येया. आकलासान आडदोस मागलो अब्बून. चिट्ट्याच्या तोंडांत पडोवंक आमकां कितें पिशें लागलां म्हूण चिंतलाय. मनशांनी कांय केलां जाल्यार सांग, आत्तांच येवन बूद शिकयता हांव. ताणें संपर्क तुटयलो. अब्बून हेर कोणायकी आपयलें ना, कित्याक चिट्ट्याच्या तोंडांत थावन वासराक राखचें कोणीय नात तें तो जाणा आसलो. ताणें आपल्या भद्रते खातीर दार फिचार केलें. वासरा संगी अस्वाभावीक संभोग चलोवनची व्हिडिओ व्हायरल. दुसऱ्या दिसाळ्यार खबर छापली. मतबाऱ्यांचे अभिप्राय, प्रतिभटनाची बेश्टावणी, अब्बूक आनी ताच्या समुदायाक कुटुंबा समेत गांवा भायर धांवडय जाय म्हणची मागणी, सगळें बिर्लाची फोटोय आशिल्ली. फोटोन ती बिर्ला हांसतालो. पूण अब्बून कितलें सोदल्यारय त्याच वासराक रातीक चिट्ट्यान वळयल्ली गजाल मात्र त्या खबरेंत दिसली ना. पुताची आनी वासराची खंत अब्बूक भिरांत उपजावंक लागली. आनीकी हांगाच रावल्यार जावचें ना अशें चिंतून अचानक दाड घालून ग्रासूंक सोदच्या चिट्ट्यांच्या दोशींतान परिहार सोदच्याक अब्बू तुर्तान रस्त्याक देंवलो. लागीं लागींच घरां आसलेल्या त्या वाठारांत सडताव घरांनी टीव्ही चालू आशिल्ली. खबर तिस्स. एक वांकडी दिश्ट मारतना जायते दोळे ताका देखतात तें अब्बूच्या गुमाना भायर गेलें ना. आपणाचेर संवसारच नितीचें फर्मान वाचून आसा म्हूण भगतना अब्बून धरणी वयली दिश्ट उबारी नासता सरारां मेटांक काडली.